पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराकडे हांवें पर स्पेशल मिटींग घेतलेली आसा. वी हॅव डिस्कस्ड लॉट ऑन दीस आनी तांकां हांवें सांगिल्लें आसा. एक गोष्ट हांवें परत परत सांगता, बरेचशे आमचे नॅशनल हायवे जे आसात ते विदाउट एक्सपिरियन्स हे इंजिनियर सुद्दां त्याचे प्लॅनिंग करतात. कारण लोकांक स्टेक होल्डर्सांक किंवा रायडर्स जे आसात किंवा गाडी चलोवन पळोवपाक जाय कितली भायर वयतली कितें आसा हो सुद्दां खूब काही दोन कडेन अशें आसा की ऑलरेडी पूल जाल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल आमचो ढवळी जो बायपास जो आसा आमच्या कवळे बायपासाचेर म्हणजे तो थंय अशे भरपूर गाडयो वयल्यान सकयल पडटाल्यो. तोय विशय आतां स्पीड ब्रेकर घातिल्ले आसात पण तो सारको जायना. त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी परत आमकां अलायनमेंट दाखय हो सगळ्यो काही गोष्टी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक हांवें सांगिल्ल्यो आसात. कारण हांवूय इंजिनियर आसा, आमकांय सगळे काही गोष्टी ज्ञान आसा. त्या संदर्भात आमी बसोया आनी बरो अलायनमेंट करुया. ताची माहिती जी आसा आज पर्यंत देवूळ बिवूळ कांय वचना. आतां तूं म्हणटलो की 2-3 घरां वता, फाल्यां सकाळी चेंज ऑफ अलायनमेंट केलो, थंय घर वयतले मागीर तेंचोय तुम्ही प्रश्न आमकांच विचारतले. म्हणजे करपाचें कितें हें तुमीच सांगपाचें. सरकाराचें धोरण कशें आसा की कोणाकूच त्रास करून कोणाच्या घरा वयल्यान बुलडोजर करून कोणाक बेघर करपाचें ना. फक्त कशें आसा ऑप्शन ना जाल्यार मागीर कितें ऑप्शन ना. पूण एखादे वेळ कितें आसा फाल्यां सकाळी सरकारान अशें काही गोश्टी तांगेली घरां जर गेलीं अशें धरुया पूण गव्हर्नमेंट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक केअर ऑफ देम. दे आर गोइंग टू बी अलॉटेड अ प्लॉट किंवा तांकां खंय तरी घर बांदपा खातीर आदार करतलोच न्ही हो विशय आहा. आनी माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें करपाकूच जाय. रिअलायनमेंट करतले जेन्ना 60 मिटर्स विडथाचो रस्तो तांकां मागीर खंय रिहॅबिलिट करपाचें. हांवें एक गोश्ट हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसात नॅशनल हायवेच्या ऑथॉरिटी की आमकां खंयच्याच तरेच्या कोणाकूच पोटार मारपाक नाका. तांकां सांबाळून दवरून किंवा तांकां दुसरें एक्सपान्शन आमी जेन्ना करता त्या वेळार तांकां खंय तरी सांबाळून करून तांकां उदरनिर्वाह करपा खातीर आडोवपाक जायना. कारण ते कोण गाडेकार कोण आहा, व्हेजिटेबल्स जे आसात शेतकार आहात तेंच्यांनी गाड्या घातिल्ल्यो सिजनल भाजी विकतात आणि ही एक फॅसिलिटी लोकां खातीर उपलब्ध करून मेळटा.